पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या कळंगूट वाठारांत वाडपी पार्किंगेचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर सुमार 500 गाडयांची क्षमता आशिल्लो भोव माळयेचो पार्किंग प्रकल्प उबारतले अशी माहिती आमदार मायकल लोबोन दिली। पर्यटन हंगामात जावपी येरादारीची कोयणी उणी करपा खातीर हो प्रकल्प महत्वाचो थारतलो। ह्या प्रस्तावित प्रकल्पा खातीर कळंगूटची येरादारी वेवस्थापन अदीक सुरळीत जातली, तशेंच पर्यटक आनी थळाव्याक थाकाय मेळटली। कळंगूटान आमी 2 पार्किंग लॉट करूंक सोदता, ते प्लॅनिंग चालू आहा। त्याचोय टेंडर ह्या दिसांनी जावपाचो आहा। मल्टी लेवल कार पार्क, हे मल्टी लेवल कार पार्क आमकां जो तर गोवा टुरिझम जो कोरयातान जागो आहा तो आमकां दिलो जाल्यार थिंगासर मल्टी लेवल कार पार्क जातले, म्हणजे एटलीस्ट 500 कार्स कॅन गो ऑन टॉप, म्हणजे ग्राउंड प्लस 3 जातले आणि हे तिनूय फ्लोरांचेर कार पार्किंग जातले। सो रोडार आनी पार्किंग ना जावचे म्हणून हे आमी प्लॅन केल्लो आहा। सेम नाजरी रिसॉर्टाच्या सायडीक जे पार्किंग आहा, नाजरी पार्किंग म्हणून ते आमी मल्टी लेवल करूंक सोदता। तेचोय पंचायत डिस्कशनान आहा along with GSIDC, and if this comes into reality, then parking problems in Kalangut will be resolved. And secondly, outstation जे बशी येता, बागान येता, कलंगूट येता, हिंगासून गावरावाडो वयता, म्हणजे उंटावाडो येता, दुसऱ्या वाटेन वयता, त्यो बंद जावच्यो आनी धाकटुल्योच गाडयो भितर येवच्यो म्हणून फॅसिलिटी पंचायतीन आमकां बोरके ओडावडे करून दिवची along with the owners and tenants, how everybody can come together to bring this project into reality is very important, because we see that so many buses come, इतल्यो बशी येता कलंगूट, इतले टेम्पो ट्रॅव्हलर येता, व्हडल्यो गाडयो येता आणि ते भितर हाडपाक जायना, भितर हाडी जाल्यार जॅम जाता, आमचे कडेन तितले पार्किंग ना। सो त्या खातीर थिंगा पार्किंग आनी धाकटुलो कॉम्प्लेक्स जावचो, म्हणजे पार्किंग प्लस मार्केट कॉम्प्लेक्स, वेगळ्या भाशेचो मार्केट कॉम्प्लेक्स जावचो म्हणून पंचायतीन जे चिंतला। तितून टेनंटाकूय थिंगा ओनराचे टेनंट जे आहा तेंकाय शॉपां ओ कितें तरी इन डिफरंट वे ऑफ सेटलमेंट, एंड द ओनर्स ऑल्सो गेट समथिंग इन बिल्ट अप एरिया, then it will be a win-win situation for panchayat, the villages